Argando Gasminha Jesu, Roglato Gasminha Jesu. Jesu Cristo de Mogacha Bogorino. Haz पवित्र सभा आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची सगळ्या सर्वांच्या रायाची म्हणजे क्राइस्ट द किंग दाबाजीक परबो आचरण करता। आज नोव्हेंबराची तारीख 26 नोव्हेंबर 26 येवच्या हप्त्यातावन म्हणजे आयतारातावन अद्वेंतसो काळ आरंभ जाता। हे घडीभर आमी मागया सर्वेस्पर बापा आगणी तो कुळदारा तुका अर्गां होगळापणी वाकाणी दिता। आमच्या राया जेजू ख्रिस्ताची रायपणाची परब आमी आचरण करच्या या वक्ता आमी आयकोवची वाचपां आमकां समजा सारकें तुज्या पवित्रत्म्याक पाठाय। आमची काळजां मनां उक्तीं कर। आमचो राय आमकां आशिर्वादीत करूं दी आनी ताच्या वाटांनी समकोंक जाय जाल्यार कृपा बोळो गटाई भलायकी आमकां फावो करूं दी। हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आवास्वर 30 आनी 4 ओळ 11 तावन 12 15 तावन 17। Ezekiel chapter 34 verses 11 to 12 15 to 17। सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बोकरांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो। जशें एक गोवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो। कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो। हांवूच म्हज्या बोकरांक सरोयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो, उलयता तो सर्वेस्पर देव। सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, घायेल्यांचे घाई बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो। हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो। आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव बोकऱ्या आनी बोकऱ्या मदें मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें नीत करतलो। अंतर्गीत कीर्तन 23 श्लोक सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना। सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना। पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता। सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना। निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता, म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता। आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता। सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना। गडद जेवण दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय, त्या ल्हान म्हज्या माथ्यान तूं मागताय, म्हजे कोप बरोवन ओमतता। सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना। खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो। सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना। सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप आवास्वर 15 ओळ 20 तावन 26 आनी 28। 1 Corinthians chapter 15 verses 20 to 26 and 28। भावां भयणीनो, पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला, मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला। कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपणीय येता। जशें आदाम थंय सुमेस्त मरतात तशें क्रिस्त थंय सुमेस्तांक जिवांत उठयतले। पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार, सगळ्यांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताचे येण्या वेळार क्रिस्ताचे एकवटान आसलेल्या सुमेस्तांक, उपरांत येतलो अंत जेदुआ सर्व राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपोवन दितलो। कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयान तळां घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज।
आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणस, कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. शेकी सर्व वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत पोतूस सर्व वस्तू आपणा आधीन केल्ल्या देवाक काल जातलो. अशें देवूस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता तो सदैव जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज्य ताका आनंद जावं. सर्वेस्पराक जय जय. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवाजवर 25 वोड 31-46. Matthew chapter 25 verses 31 to 46. जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणू लागलो, मनुष्या पोतू सगळ्या देवदूता सांगता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुमेस्त पोरजा ताचे समोर जमो जातल्यो. आनी गोवळी बोकड्यांक वेगळी करता तशें सुमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो. संवसाराच्या अरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें, हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेन आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदयत आसलो आनी तुमी म्हाका पळयोवंक आयल्यात. तवळ ते बगेवून ताका झाप दिवन म्हणटाले, केदाळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पोरको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदयत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तोड राय तांकां झाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखल्या शिराप पडल्ल्यानो. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान कित्याक देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें ना, हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदयत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो, पोरको वा पिडेस्त वा बंदयत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुज्या कुमकेक येवंक नाव. आनी राय तांकां झाप दिवन म्हणटलो, सदस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले ससनाच्या केस्तीक, पूण बगेवंत वेतले ससनाच्या जिविताक. जेजू क्रिस्त रायातय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज जेजू रायाची परब सगळ्या संवसारार आचरण करतात. जेजू राय ह्या संवसाराच्या राया बरी न्हय. पिलाताक ताणें झाप दिली. पिलातान ताका विचारलें, तर तूं एक राय वे? आनी तो म्हणूंक लागलो, राय म्हणून तुमी तुमच्या रितीन सांगतात,
म्हजी राजवडकी ह्या संवसाराची न्ही, म्हजी राजवडकी ह्या संवसाराची जाल्ली जाल्यार म्हजे सांगाता म्हजे वावराडी जुस्ते आसले. म्हजी राजवडकी ह्या संवसाराची न्ही. ह्या संवसारांत सुमयाक एक मिसांव बापान दिल्लें. मी सगळो बायबल पळयल्यार 4 एक सेंटेन्सस वाक्यांनी सांगचो जाल्यार देवान सगळो संवसार रचलो, देवाक बरो दिसलो. पातकान सर्व नाश केलें, जेजून सगळें सारकें केलें. आनी त्या जेजूच्या नांवान आमकां साल्वासांव आसा. त्या जेजूच्या नांवान आमी कितें विचारता तें आमकां मेळटा. त्या खातीर आमची सगळी मागणी जेजू क्रिस्ता मरिफात आमी बापा लागीं मागता. जेजू क्रिस्त खरोच सर्गा संवसाराचो तो राय जावन आसा आनी ताच्या राय पळोवन आमकां आशिर्वाद. तो सांगता, तो राय म्हूण ताणें कशें पवित्र सोल्ल्यान दाखयलें पळया. तो सांगता, हांव बरो गोवळी आपल्या शेळयांक सरयता. कशें भाव भयणीनो, पवित्र सोल्ल्यांत 3 विशय आमी पळयता. एक याजकपणो, एक प्रवादपणो, एक रायपणो. जेजू थंय तो एक याजक आनी तो एक राय आनी तो एक प्रवादी. हे सगळे 3 जेजू थंय आसा आनी ताच्यो थंय संपूर्णता आसा. देर इज अ परफेक्शन इन जीसस. बापाची सगळी संपूर्णता आमी क्रिस्ता थंय पळोवंक आमकां मेळटा. आनी त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचप एझेकियल प्रवाद्यान देव सांगता, तो राय, देव जावन आसा आमचो राय आनी क्रिस्त आमचो राय. पवित्र त्रित्वत्व आमकां देवान दिल्लें एक वर्तें देणें पवित्र सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी देव सांगता, हांव कित्याक पोरन्या सोल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार देवान आदाम आनी एवेक रचले उपरांत चरित्र आरंभ जाली. अब्राहमांत इसाक, जॅकोब, मोइशे हें सगळें आमी वाचलां, पळयलां, आयकलां. थंय हांव न्हू तांकां राय जाय म्हणटाना पयलो राय जालो साऊल आनी तोका नेगार जाल्या उपरांत दावीद, ताज्या उपरांत साल्मांव, अशें सबार राय आयले. पूण खंयचोय राय परफेक्ट नातलो. देव सांगता, हांव राय जावन आसतलो. कित्याक रायांनी लोकांची एक जतन करूंक ना. त्या खातीर एझेकियल प्रवाद्या मरिफात देव कळीत करता, आनी तुमी म्हज्या शेळयांनो, शेळया आनी शेळया मदलो न्याय हांव सोंपयतलो. हांव बकऱ्यांक सरयतलो. आय एम द शेपर्ड. म्हणजे एका रायाचें काम शेपर्डिंग द पीपल, गार्डिंग द पीपल, गायडिंग द पीपल and take care of the people. तांची जतन घेवंक आसा, तांकां मार्गदर्शन दिवंक आसा, तांकां प्रोटेक्शन दिवंक आसा, संरक्षण करूंक आसा आनी तांकां सोरोवंक आसा. सोरोवंक म्हळ्यार बऱ्या ह्या चिंतपांनी, ह्या बऱ्या उतरांनी. आनी तेच देव आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. आनी ह्या पयल्या वाचपाचें एक चित्रण आमकां 23व्या किर्तनांत पळोवंक मेळटा, आयकोवंक मेळटा. आमी हें गायता ल्हानथावन गायन. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. तूं कितें करता? तो 5वो सोरो आसता ते म्हाका व्हरता. म्हळ्यार कितें? बरें म्हज्या जिवितांत तो शिकयता, बरी वाट तो दाखयता, पवित्र तुज्या कृपेन तो म्हाका भरता, म्हजो जीव नव्या जिवान भरता म्हूण सांगता. निशांत उदकांत आपण व्हरता, घडद जेवण दिता आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दाया माया. म्हणजे म्हजो देव म्हजो मोग करता, म्हजो राय म्हजो मोग करता, म्हजो देव म्हजी जतन घेता, म्हजो राय म्हजी जतन घेता आनी तो म्हजी पदकां बक्षिता. तो म्हाका 5व्या सोरोवाक म्हळ्यार बरें बरें आलोचन्यो, बरें कितें पवित्र कितें तें तो दिता. त्या खातीर देव पवित्र जावन आसा, जेजू क्रिस्त राय पवित्र जावन आसा. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता, हांव सांग पावल कोरिंथांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, तो 15वो आवास्वर तुमी वाचल्यार सगळो 15वो आवास्वर पुनर्जीवनपणा विशयांत उलयता.
पुनर्जीवन कशें जाता, ताची स्थिती कशी आसता, ताचे उपरांत आमी कशी आसता म्हणून ताचें मोद हें तुमकां आयकूंक मेळटा. हांगा तो सांगता पळया, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्यान तो आमकां एक जामिनी जाला आनी आमी कितें सुवार्ता परगट करता ती फोटणेती खरी जावन आसा. आनी हो क्रिस्त कितें करतलो पळय, तशेंच आदामा वरवीं मरण आयलें आनी क्रिस्ता वरवीं जिवीत आयलें आनी आमकांय क्रिस्ता सांगाता जिवांत उठयतले. आनी उपरांत क्रिस्ताचे येण्या वेळार क्रिस्ताचे एकवटान आसलेल्या सोमेस्तांक उपरांत येतलो अंत, जेदुआसर राजवटकी अधिकार पदवी तो नाश करतलो. कोणाची राजवटकी, कोणाची अधिकार, कोणाची पदवी तो नाश करतलो? ह्या संवसाराची. आज आमकां जावंक पुरो सर्वाधिकारी आसात, ते आसात, हे आसात. आज मनीस कितलोय तो कितें म्हणटात खेळ खेळोंक पुरो. आमकां कळीत आसा कितें जालें फारावेची राजवटकी. आनी आज निमाणें कितें जातलें, राजवटकी अधिकार पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपल्या राज्य ओपोवन दितलो. आनी आपल्या राज्य ओपोवन दितलो कित्या खातीर ओपोवन दितलो? न्याय तीरपा खातीर, नीती फैसला खातीर. आनी वैरी आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणस. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयांत ताळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. सर्व वस्तू क्रिस्ताच्या पांयांत ताळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. शेकी सर्व वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत पुतूस सर्व वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक काल जातलो. म्हणजे सगळ्या पुता लागीं येताना पूत बापाक ओपोवन दितलो. अशें देवूस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. म्हळ्यार क्रिस्ताक कितें मिसांव दिल्लें तें मिसांव तो संपूर्ण करना देव ताची राजवटकी चलोवचे बरी करतलो आनी मनशा कुळाक साल्वासांव तो दितलो. हे साल्वासांव कशें मेळटलें म्हणून जेजू आयच्या सुवार्त्यांत आमकां सांगता. तो रायवई खरें, पूण आमचें जजमेंट कशें जातलें, नीती फैसल कशें जातलें, सगळ्यांक एक आशा आसा. त्या खातीर तो सांगता मनुष्य तूं सगळ्या देवदूतां सांगाता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो. उगडापण ग्रंथांत आमी पळयता, दानियेलाच्या बुकांतय आमी हें पळयता. आनी सुमेस्त परजा ताचे समोर जमा जातल्यो. गोवळी बोकड्यांत हांव वेगळी करता तशें सुमेस्त मनशाक एकामेकाक वेगळी करतलो. कोणाक वेगळी करतलो? कोण क्रिस्ताच्या मेटान चल्ल्यांत, कोण सुवार्तेच्या मोलांनी जियेल्यांत, कोण साक्रामेंता प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यांत, कोणाचे अंतस्करण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेते आसा तांकां तो एका बोगल्यान दवरतलो. जावंक पुरो हांगा सांगल्या प्रमाणे उजव्याक, आनी उरलेल्यांक कोण चलोवना तांकां दाव्याक दवरतलो. आजच डिसायड कर, तुका कळीत आसा तूं उजव्याक वेतलोय गी दाव्याक वेतलोय. आज आमी बेश्टें परब आचरण करना. ही परब जावन आसा आमकां जागवण दिता, एक बदलावण, एक आपोवणें दिता. मात्र न्ही आमकां सांगता तुजें साल्वासांव तूं होगडाय नाका. तुजें साल्वासांव तुज्या हातांत आसा. देवान तुका अवकाश दिला, करनाका सवकास. त्या साल्वासांवाचे येवजणे प्रमाणे तुजें जिवीत बांदून हाड. तूं ह्या संवसाराचे येवजणे प्रमाणे बांदून हाडताय. म्हाका शिकप जाय, म्हाका काम जाय, त्या गांवांत सेटल जावंक जाय, हांवें थंय वचोंक जाय, हांगा वचोन तुजी येवजण करते आसाय. ताचे सांगाता देवाची येवजण आसा गी. देव तुज्या जिवितांत आसा गी. देव तुज्या कुटुंबांत आसा गी. देव तुज्या मनांत आसा गी. जेजूचें संरक्षण तूं जाणा जावन आसाय गी. आनी आज आमकां सांगता, जेजू सांगता येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान उजव्याक आसल्यांक सांगता तो. संवसाराच्या अरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. थोडाच करा जेजू आमकां सबार ओपारी, दाकामाड्याचे ओपारी, लग्न वचोवचे ओपारी. ताजे उपरांत आमी आयकली गेले त्या आयतारा ती ओपार ताल्यांता विशांत निमाणे ते सांगता दांत किरलोणी आनी तांकां कितें काळोखान घालतले. आज तेच सांग करते आसा. तो सांगता उजव्याक आसलेल्यांक सांगता तुमकां हांवें तयार केल्या राजाक भितर या. कित्याक हांव पोरको आसलो, तुमी म्हाका आसरो दिलो, तांदलो, पिवंक दिलो, भुकेल्लो, खावंक दिलो, बंदेत आसलो, पळोवंक आयल्यात. आनी तुमी विचारतात केदाळ तुमी हें सकट केल्लें.
केदाळा तुम्ही म्हज्या ल्हाना भावांक पळया तुजो मोग करताय तसो तुजो पेल्याचो मोग कर. आज आमी केल्ली सेवा गरजेची सेवा जावं पुरो आमच्या पिरगस कुटुंबात जावं पुरो आमच्या वाड्या जमातीन जावं पुरो दुबळ्या धाकट्यांक विशेन पावल तसल्या आमच्या सोड्यालिटी द्वारी केल्ली सेवा आमच्या ICU द्वारी केल्ली सेवा आमी तांकां कोणा समालोचन कर पाटी हाडलेली सेवा सुवार्ता परगट कर तांकां बऱ्या वाटेन केलेली सेवा ही सकड सोमी पळयता. सोमी ताका प्रतिफळ दिता. सोमी आमच्या बायले आडंबर पळयना सोमी आमचे काळजां पळयता. आनी त्या जाल्यार तुमी विचारतात केदाळा सोम्या तुमी भुकेल्लो पळयल्लो खावंक दिल्लें तांदेल्लो पळयलो पिवंक दिल्लें परको आसलो आसरो दिल्लो पिडेस्त आसलें बंदेन देखूंक आयलें ही केदाळा. तवळ राय जेजुराय म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. जे म्हज्या भावांक तुमी केलें तें म्हाकाच केलें. आज आमची सेवा जावं पुरो आमचे सोशियल वर्क आसा NGOs आसात आमी विविध नोमणेनी न्हय आमी एक कांपाउंडा भितर भायर आमची सेवा ती भायर समाजीत वचत जाय. पूण समाजीत आमी भ्रश्टाचारांत अनाचारांत अन्यायांत बली जावचे न्ही. तवळ आमचे साल्वासां आमी होगडावन घेता. आमकां आमचेच म्हणलें नैतीक मापान आसा. आमकां आमचेच म्हणलें वांजेलाचे मोलां आसात. त्या प्रमाणे आमी क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडी जाय. सोड न्हू आमकां जाय जाल्ल्या सारकें बांदून हाडचें न्ही. आनी उपरांत दाव्याक आसलेल्यांक तो सांगतलो पळय हें जजमेंट कोणाक कोण देवाक आयकना कोण देवा तो पयस सरता अहंकार गर्व स्वार्थान भरता आनी साल्वासां नेगार करता मागणें भावार्थ तो नेगार करता तिरस्कार करता. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेल्यानो. पण देव दिना तुम्ही शिराप काण गेला तुम्ही देवाच्या वाटेन चलोवंक नात. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हळ्यार यमकोटाक मोर न्हू जडती यमकोंड सर्ग म्हणटा आमी आमकां यमकोट आसा आनी त्या यमकोटाक तुमी वसा. कित्याक हांव भुकेल्लो पळय आज तुमी कितलें तुमी कंजूस जाल्यात पिट्ट अशें जाल्यात. तुमी वांटून घेवन हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें ना तांदेल्लो पिवंक दिलें ना पिडेस्त आसलो तुमी म्हाका जतन घेतली ना बंदेंत आसलो पडोवंक येवंक नात. आनी तवळ तेय जातले केदाळा सोम्या आनी तो सांगता केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा तांदेल्लो देखुल्लो परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पडयल्लो तुज्या कुमकेक येवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. तुजो केलाय तसो पेल्याचो मोग कर. पेल्याचो मोग गरजेचो. पेल्याचो मोग करनाय तुका सर्गराज ना. तर मोगाचे भाव भयणीनो क्रिस्तरायाचें फेस्त व्हडल्या आडंबर भायल्यान न्ही भागार आमच्या काळजान त्या क्रिस्तरायाक जागो दी जाय. आमच्या काळजान तो क्रिस्तराय आसा जाय आनी ताची मोलां म्हळ्यार आमच्या सुवार्थेची मोलां नैतीक मोलां आमच्या जिवितांत आमी ती रुतां करूंक आसात. त्या प्रमाणे जिवोंक आसा. अनकर बनपस बंदडेच्या पातकाचें जिवीत आमी सांडूंक आसा आनी सुमयांतय आमी नवी रचना जावंक आसात. क्रिस्तराय आमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद करूं दी आनी क्रिस्तराय आमकां सारक्या वाटेन हाडून दी. क्रिस्तराय आमची मोत उस वाडोवन दी. आयकल्ली सुवार्थ आमकां नितळ करूं दी. आमच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस मायंड आमची कूड मोत ओतमो नितळ करून सुमयेच्या वाटेन सोमकोंक जाय जाल्यार कृपा बोड घटाय आमकां आयच्या सुवार्थ्याद्वारे आयच्या परबेद्वारे लाभो दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा अगणित काकुळदारा तुका हर गांव होगळपांनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्था परगट केल्या. ही सुवार्थ म्हाकाय म्हज्या परजेकी तूं नितळ करूंक आनी आमकां पवित्रपणाक आपोवणें दिवंक उपयोग करना जाय. तर आयच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या पुता जेजूची परब आमी आचरण करचें वखदां ताच्या बरी जावंक आमकां ताच्या सारकें जावंक आमकां कृपा बोळ घटाय दी. आमची अस्कतकाय असक्तकाय आमची पातकां उणेपण सकड पयस कर. ह्या संवसाराचे सर परजांचेर आशिर्वाद देंवन येवं दी. आज कितें ह्या सुवार्थ्यांत आयकल्लें त्या प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक कुटुंबां जिवीत सामाजीक जिवीत बांदून हाडूंक आमकां कृपा बोळ घटाय दी. हर एक अंकर बनपस बंदोड्यो पिडा शेडा संवसारांत पयस कर. एक क्रिस्तराया तुजी सकत हर एकल्यांचेर काम कर. परिवर्तन बरें मन बरें काळीज तांकां तूं रोसून दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरांत तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका.
टच, ब्लेस, हील करूया. ग्लोरी. जेजू क्रिस्ताच्या नावान हांव आशीर्वाद दिता. आमेन. सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजू शिवमो गादयेसी सर, तुमकां सगळ्यांक जेजू रायाची परबेचे हांव परबी पाठयता आनी तुमच्या खातीर हांव मागतां. साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी वांटया आनी म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्ते खातीर मागा. आनी अशें आमी एकामेका खातीर मागून एक दीस देवाच्या राजांत वेचे भाग आमकां हर एकल्यांक मेळों दी म्हणून म्हजी आशा. आमेन.